फादर मौजिन दातायदाक ह्या वर्साचो प्रोफेसर काशीनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार फावो जाला। पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो ब्रेस्तारा जालो। नामनेचो साहित्यीक सुरेश आमोणकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। गोंयकार आनी कोंकणीच्या फुडाराचेर मोठे प्रस्नचिन्ह आसा म्हण दोगांनी हुस्को उक्तायलो। या दशकांत कोंकणीच्या मूळ पिठान आमच्या दुर्दैवान कोंकणी भाशे आड वातावरण निर्माण जाला। जर कोंकणीच्या मूळ पिठातूच कोंकणी भाशेक प्राधान्य स्थान उणें जाता तर कोंकणीचो फुडार गंभीर। पूण फुडार घडटात ते आमी। तर आतांच आत घालूया, आमचे वेगळो जार विसरूया आणि आमचे भाशेक जिव्यान जिवाळ दवरुया। की आमचे गोंयकार भाव शिकले बरोबर कित्याक भायर येतात। हांवें उल्लेख केला आतांच, म्हणटकीर म्हाका दिसता की आमच्या समाजात आमच्या विचारवंतांनी आनी एक चळवळ करची पडटली, जशी ज्यू लोकांनी झायनिस्ट चळवळ केली आणि तांणी उलो मारलो की परत्या गांवांत येयात, तर आपल्या गांवांत परते येयात, तुमची जी कितें स्किल्स शिकल्यात, कौशल्य शिकल्यात ती लोकांक शिकल्यात, जशे आमचे स्विस लोक करतात तशें करा। म्हणटकच अशी एक नवी चळवळ करची पडटली आणि ह्या लोकांक आपोवचें पडटलें गोंय व्हड करपाक, आमचो देश व्हड करपाक। आणि प्रोफेसर हरिचंद्र बाबा हातून उल्लेख केला की गोंयकार आतां परते एकठांय येवंक जाय अशें तांणी म्हळें। इस्रोन 100वा सॅटेलायट यशस्वी लॉन्च केलो। PSLV C-14 कार्टोसॅट 2 सिरीज सॅटेलायटाक 550 किलोमीटर वयर पृथ्वी भोंवतणचे कक्षेंत बसयलो। ताचे बरोबर बाकीच्या भारत आनी UK, फ्रांस, US सारकेले देशांच्या आनीक 30 सॅटेलायटी अंतराळांत व्हरून बसयल्यात। 1323 किलांचे वजन घेवन ह्या रॉकेटान हे सॅटेलायट अंतराळांत यशस्वी बसयले। इस्रोची हीच मोहीम पोरू फेल गेल्ली। ISRO is starting 2018 with the successful launch of our Cartosat, small satellite, nanosat, and also microsat, and 28 customer satellite. The last launch on the PSLV, whatever heat shield problems we had faced, the committees went through rigorously and then found corrective measures that were required to make the system more robust. And today what has happened vindicates that the problem is properly understood and rectified, and we are extremely happy to provide a New Year gift to the country with the Cartosat 2 series. Give a commercial break.